मस्त अशी ठणठणीत. गुड मॉर्निंग बी म्हण मरे. गुड मॉर्निंग. तर आयज न्ही परत व्हिडिओ जो आसा पळय तो गाडयेंतल्यान स्टार्ट करता. अशें म्हणना की खूब दिसान अशें म्हणून कालचो एक दीस सोडला जाल्यार पयर सॅटर्डेकूच जो आसा पळय तो व्हिडिओ गाडयेंतल्यान स्टार्ट केल्लो. अशीच मडगांव वताली आनी आयज परत न्ही व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो गाडयेंतल्यान स्टार्ट केला. आयज आमी वता सावड्ड्या. आतां तुमी म्हणटली सावड्ड्या कित्याक माघरा का म्हणून. एक्चुली माघरा अशें वचना. तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलो जी त्या सायडीची आसा जावं सावड्ड्या म्हळ्यार इन एंड अरावंड जी रावता पळय न्हू तांकां खबर आसतली की सांगेली देवी जी आसा पळय न्हू ती पुनवेक भायर सरता आनी ती सगळ्या म्हळ्यार आमचे जे आमच्या वाड्यार सावड्ड्या तिस्कार बी ते सायडीच्या सगळ्यांनी न्ही घरांनी वता. देवी जी आसा पळय ती देवी न्ही भायर सरलेली आसा. सो ती आतां तिस्कार त्या सायडीच्यान आशिल्ली काल बी आयच्या दिसांनी आमच्या थंय पावतली. बट एक्चुली प्रॉब्लम कितें जाला जाणा की हो पळय कसो गाडी ओडटा तो व्हिडिओ सुद्दां करपा दिना म्हाका. आनी एक्चुली प्रॉब्लम कितें जाणा आमगेर न्ही सुयेरांक म्हटल्यार डिलिव्हरी जाल्या सो ताका लागून 12 दिसाचे सुयेर आमगेर. तर आमचे दीस जावना न्ही ताका लागून आतां कन्फ्युजनान आसा मा बीन सगळी की देवा म्हळ्यार देवीक आमगेर व्हेल्यार जाता काय ना अशें म्हणून. कित्याक की वर्साक एकदां देव येता न्ही घरांक. देवी जी आसा पळय ती वर्साक एकदां येता घरांक. बट सुयेरान आसा न्ही आतां कोण म्हणटा की देवाक व्हेल्यार जाता. सुतक जाल्यार व्हरपाक जायना. सुयेराचेर देवाक देवी जी आसा पळय तिका व्हेल्यार जाता घरा कडेन. बट कोणाच्या दुसऱ्याच्या कोणाच्या हातीन पुजा बिजा आसा पळय ती करून घेवप अशें म्हणून. कोण म्हणटा ना तशें व्हरपाक जायना देवाक बाकीचें कितें केल्यार जाता अशें म्हणटा. सो ताका लागून कन्फ्युजन आसा. आनी देवी जी आसा पळय ती मे बी आयज रातची आमचे घरा कडेन थंय पावतली. सो वर्सान वर्स हांव वतालें घरा कडेन होटी भरपाक. मागीर आतां माक राती फोन केलो. मा म्हणपा लागलो अशें अशें सगळें कन्फ्युजन आसा कांयच कळना आतां पळोवया अजून टायम आसा न्ही अशें म्हणून. तर हो आयज वतालो केप्यां हेका आयज केपें काम आसा. तर म्हटलें की हेजे वांगडा हांवूय बी वता. सो मागीर मा घरा कडेन व्हरूं ना व्हरूं एटलिस्ट हांव उठ तरी भरून वता. आतां फाल्यां म्हणा रावलें जाल्यार आयज केप्यां वतलें मागीर फाल्यां परत स्पेशली वचपाक पडटलें न्ही. आयज वता आसतनाच म्हणलें या हेजे वांगडा आनी होटी जी आसा पळय ती भरून येवया अशें म्हणून. ताकाच लागून आतां सकाळ फुडें भायर सरल्या. 10 जावपाक येयली आतां. पळोवया हेजें कितें काम आसा पळय तें कंप्लीट करतलें आनी मागीर होटी बी भरतलें आनी घरा कडेन वचपाचें. पळोवया इफ सपोज हेजें काम लेट जालें न्ही जाल्यार मागीर होटी बिटी भरपाक लेट जातलो न्ही. सो पळोवया कशें कितें तें घरा कडेन वचप ना वचप. कित्याक आतां मा बी सुयेरान आसा. आतां देव जर तेंगेर व्हरपाक मेळटा जाल्यार मुद्दम घरा कडेन वचून होटी कित्याक भरपाक जाय न्ही अशें म्हणून. होटी बी भरून मागीर घरा कडेन वचपाक मेळटा जाल्यार वचून येतलीं आमी. पळयता कशें कितें जाता पळय तें तुमच्या वांगडा तर शेअर करतलीच. सो आनी वता आतां. लेट जालो घरा कडल्यान भायर सरपाक. साडी न्हेसपाक टायम मेन म्हटल्यार. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार भायर सरपा टायमार सारकी लायट गेली. रुमाक गेले भायर सरपाक म्हणून तेन्नाच लायट गेली. काळखाक आनी रेडी जावपाक आतां ते बी साडी बी न्हेसपाक ताका लागून टायम जालो. सो ताका लागून हो आतां धडयत बडयत घेवन वयता म्हाका. पळयता आनी पळय कसो पळयना गाडी पळयत ती मुखार हें जाला गाडी मोडल्या. सो आतां सद्याक घरा कडल्यान भायर सरल्या. पावले की मागीर मेळटा तुमकां हेजें बी काम जें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके दाखयता तुमकां देवी. आतां आमगेर काय ना लोकांगेर कोणागेर खंय कशी पावता पळय तेंगेर थंय वचून होटी भरतलें. सो दाखयता तुमकां शूट करून. लास्ट इयर मे बी शूट केल्लें आसतलें. चलत तर मेळया मागीर थोड्या वेळान. ब्रेकफास्ट बी कांय करूं ना आनी आतां होटी भरपाचें न्ही. भायर बी म्हाका कांयच खावपाक मेळना. आतां डायरेक्ट होटी बी भरून जेवपाचें सोंपतेच. बाय बाय. पावसान कसो काळोख केला पळय. जाल्यार बी कालच्यान इतलो पावस ना न्ही रे. पावस ना नाच झालो. काल सांजचो पडलेलो तो हांव झाडां कट करतना. आतां बघ काळोख केला मस्त. एक बालदी भर वतून गेलो. हा बालदी बरं कितलो पडलेला. कात्रा आमगे काकणे घेवपाक गेला.
देड जालें आतां आनी आमी न्ही आतां न्ही उदोळ येयल्ली घरा कडेन हो म्हाका सांगता आतां तूं व्हिडिओ ऑन करतना म्हणटा का आमी आतां घरा पावल्या म्हणून तर ना आतां पावूना घरा उदोळ पावल्ली आतां पावूना घरा उदोळ येयल्ली कितल्या पावल्ली रे आमी घरा कडेन 12 सुमार हांगा पावणे 12 सुमार कितें पावल्ली आमी घरा कडेन हांगा उदोळ येयली तेन्ना मागीर येयली आनीक आमच्या थंय नेबरा थंय म्हणल्यार तेंगे सागरागे वचून आमी होटी बी भरून येयली देवाची मागीर आमच्या हांगा हाडटले ना हाडटले आजून हेंगे कन्फ्युजनूच आसा म्हळ्यार गांवकारां विचारूं जाय गांवकार कितें म्हणटा पळोवया म्हणून आनी पावल्यार सुद्दां न्ही आमच्या हांगा रातची 1-2 बी अशी करून पावतली नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं फांतोडेर पावतली सो टायम जातलो न्ही ताका लागून म्हटलें चल भरून येवया अशें म्हणून आनी आमी येयल्या तेन्ना पावसाचो हे असलो सामको भार आमी गाडयेक 10 मिनटां बसली न्ही रे सारकी देंवपाक मेळना सत्री आशिल्ली सगळें पूण साडी भिजता न्ही ताका लागून आतां वचून तेंगे रोटी बी भरून येयली आनी देवी जालां 2 तांदूळ उरल्या सारके सो मागीर केंसां बी खूब आशिल्लें तर तेंगे असो होटी बी भरून येयली आनी आतां येवन चेंज केला सोमतोच कुर्ता बी घातला जेवपाचें आनी वचपाचें घरा कडेन मान रांदून बी दवरला मा रांदता आनी आतां आमगेलें किचन बी सगळें त्या सायडीच्यान शिफ्ट न्ही आतां पावस ना म्हणून आमी हांगासर बसल्या मातशी पावस येयलो की थंय वचपाचें जेवप बिवप सगळें थंय आमगेलें फक्त हांगा बाथरूम यूज करता आनी मातशें अशें करून पावस बी ना जाल्यार बसपाचें सगळें टीवी बी सगळी काडली हांगची आनीक मेन गोश्ट कितें जालें खबर आसा हांव तेंगेर गेलें न्ही होटी भरपाक मोबायल हांगाच विसरून गेलें म्हाका दिसलें हांवें बॅगान घातलो म्हणून होटयेचें बॅग जें घेतलेलें पळय तितून घातलो म्हणून थंय वचून पळय जाल्यार मोबायलूच ना बॅगान सगळें सोदता व्हिडिओ करपा लागून मागीर हेगेल्या मोबायलाचेर काडला पळोवया आतां कसो क्लीप येयला तो फुट्टा काय कितें जाता तो पळयता हेजेर म्हणल्यार हेजेर जेन्ना घालतलें पळय न्हू म्हागे मोबायलाचेर तेन्ना कळटलो फुट्टा बी काय ना म्हणून तर आतां आमी जेवन बिवन घेता आनी मेळटा तुमकां आनी हेका पळया दाखयता हेच काम ताका हांगा येयलें की कसो पडवलो पळय कपडे बी काडना तूं चेंज करना 6:30 कुठल्या कामाक वयता लोक सदां 5 उठता 6:30 कुठले पण आतां कितें न्हिदता जेयना तेंगेर सागरागे जेवपा राव म्हणून सांगलें आमकां जाल्यार कितें सांगून येयला रे तूं आयज शिवराक न्ही तांकां सांगून येयलें नॉनवेज आसता दिसा येता म्हणून जेवपाक आनी तांकां बी तसो आपोवन येयला सोमारा आनी शेनवारा येना बाकी मदली खंयच्याय दिसा येया खावनगेर तांकां बेस्ट सांगून गेला आयज हांव कंप्लीट देवी जाला फाती बी माळ्या हांवें आनी तांदूळ कपलाक बिपलाक सो तोंड बी कांय धुवना तोंड धुवचे पयलीं म्हळ्यार व्हिडियो स्टार्ट करले तुमकां कळपा नाका हांव वचून येयल्लें म्हणून सो आनी आतां जेवन बी घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या टायमान वाट्यार घालपा बाय तशें लागना तेजे कडेन
खो वयत थंय असली नाटकां कितें जालें रे झाड पडला. झाड पडलं खंय फुडें पाजेर. सो हो डोंगर आनी हेका पळयात कशी झाडां आहा ती आनी ही सकयल हांगा ह्या सायडीच्यान न्हंय. डेफिनेटली झाड पडटलीच न्ही. धडे कसं ती आताची झाडां ती न्ही माणकी पयलीं जावन आहा ही पळय झाडां. बट ती पयलींची न्ही झाडां आतां खल्लो ना न्ही ती. सो मुखार झाड पडला. एक्चुली न्ही आमी वतालीं मार्केटाक वचपा लागून 4 सुमार जाल्यार आतां आनी मार्केटान म्हाका मातशें काम आसा. सावड्ड्या येयलें आनी हांव मार्केटान कितें घेवपाक वचून अशें केन्ना जालेंच ना. हांगा येयलें म्हणटकीर म्हाका कितें ना कितें याद जाताच. म्हाका हें जाय आशिल्लें म्हाका तें जाय आशिल्लें म्हणून. सो तशेंच आयज बी वता मार्केटान आनी मातशें थोडेशें माले मेडिसीन बी आसा ते बी घेवपाक जाय. सो म्हाका म्हटलें हांव वचून येता परत. सो तिका मेडिसीन बी दितलें आनी मागीर आमी वतली. एक्चुली डायरेक्ट वचपाचें आशिल्लें सो मेडिसिना लागून परत वतली आतां घरा कडेन. आनी अशें आसता न्ही की आपल्या घरा म्हळ्यार घोवा वाटेच्यान जर कितलोय बरो मार्केट आसलो न्ही जाल्यार जेन्ना आमी हांगा येता पळय न्हू आवेले घरा तोच मार्केट आमकां आवडटा आनी जें कितें जाय पळय तें हांगाच मेळटा. तशेंच म्हाज्याय वांगडा. एक्चुली म्हाका ऑप्शन ना. म्हाका आतां खबर ना कारवार खरेंच मेळना काय म्हाकाच मेळना म्हणून. कित्याक कारवार इतलो व्हडलो मार्केट कितलो लोक येता शॉपिंगाक. इवन काणकोणच्यान सुद्दां सगळो लोक कारवार येता शॉपिंग करपाक. बट अशें आसा थंय की म्हाका जाय तशें केन्नाच मेळना मना सारकें. मे बी अशें आसतलें म्हाका मायंडान धरूनच वता की म्हाका जाय तसलें मेळचेंच ना म्हणून तेका लागून मेळना आसतलें न्ही रे. काणकोण मेळना हे एग्री तूं बीन. काणकोण बी जाय तसलें कांय मेळना. सो कारवार आसा बट म्हाका जाय तशें मेळना. हांव मोस्टली न्ही इवन कॉस्मेटिक्स जावं कितेंय न्ही हांगाच सावड्ड्या जेन्ना येता पळय न्हू तेन्नाच घेता. सो तशेंच म्हाका आतां म्हाजें बारीक कितें आसा सामान घेवपाचें तें सगळें घेता. माले मेडिसीन घेतलें आनी परत घरा वचून माग दितलें. आनी तुमकां सांगता आतां आमी इतलो वेळ घरा कडेन बसलो असलो पावस येता आनी पावस येता तो येता तेज्या वांगडा इतलो वारो येता जाणा. आतां हांव हांगा येता पळय न्हू तेन्नाच असो पावस पडटा काय खबर ना. आमच्या घरा कडेन तर पावसूच ना. काल बी आनी फुल्ल डे पावस ना. सांजचो मातसो पडलेलो वत आशिल्लें आनी सकाळीं बी आमी भायर सरता तेन्ना सामकें वत येयल्लें. सामकें वत आशिल्लें आनी आतां पळयात कसलो पावस तो. वारो बिरो आनी मारता. आतां परत येयलो पावस सामको. सो आतां पळयता ट्रॅफीक केन्ना रिलीज जाता तें. तिस्कार सुद्दां पावना आनी पावस येयलो. तसं या खंय त्या सायडीच्या शेषकान बाई येस मरे. झाड पडलें का मारलं तेंच्यांनी. 30 ग्राम 0 gal, 50 ग्राम 0, 100 ग्राम 0, wax 50. एक किलो वतून पळय इडली रवो दिसतो. हो इडली रवो हाडटुवे. म्हाजी न्ही जी कितें शॉपिंग आशिल्ली पळय करपाची ती सगळी करून घेतली. गोवा बागायतदारान काम आशिल्लें थोडेशें तें केलें आनी न्ही मागीर आमी हांगासर येयल्ली यार्डांक. जे कोण सावड्ड्या कुडचड्यार केप्यां हे सायडीच्यान रावता पळय तांकां खबरूच आसतलें की सावड्ड्या यार्ड आसा बागायतदाराच्या फाटल्यान. थंय न्ही अशें करून नाल्ल बी मेळटा विकते आनी मातशे बरे रिजनेबल प्रायजान मेळटा. थोडेशे अशे सवाय अशें म्हणपाक शकता तुमी.
सो न्ही तेच नाल्ल घेवपाक आमी हांगासर येयल्ली. मोस्टली न्ही हांव ट्राय करता हांगच्यानच व्हरपाचें, कित्याक की काणकोण बी ते सायडीच्यान जर नाल्ल घेवपाक गेले न्ही सदाशीव कडेन बी 30 रुपयांनी नाल्ल मेळटा. 30च्या सकयल तर नाल्ल आयज मेरेन तर म्हाका मेळत ना. विचारलें न्ही जाल्यार 30 रुपया 40 रुपया नाल्ल सांगता. सो मोस्टली न्ही हांव ट्राय करता हांगच्यानच व्हरपाचें आनी एट अ टायम व्हरता. म्हळ्यार येताच न्ही आमी म्हयन्या 1-2 फावटी, सो तेन्ना मागीर अशें करून व्हरता. भायर न्ही मस्त असो पावस पडटा आनी आमगेलो आयज फोकस बुट्टा का बुट्टा बुट्टा. तर आमी आयज हें खावपाची. आजून पावस पडपाक लागलेले आनी हें खावं नाशिल्लें. सो आयज म्हटलें खावया. पावस पळयात भायर कसो पडटा आनी वयर कितलो काळोख पळय. सो काळोख करून करून येता पावस सामको. सो तकली सामकी म्हाजी अशी उसळटा. तकली सामकी अशी उसळटा. हांवें घरा कडेन वचून केंस बी कांयच उगना. मार्केटान गेल्ले पयलीं तर तशेंच सामान बीन जें आसा पळय न्हू तें हें केलें घरा कडेन व्हरून दवरलें. आमगेलें कितें घेतलें म्हाका व्हरपाक कितें घेतलेलें पळय तें मान बॅगां घालून दिलां. जेवण दिलां. जेवण म्हणल्यार खरो पळय डबो रोस दिला. आतां पोळी ना जाल्यार कितें घेतलें कित्याक वचून न्ही हें करपाचें चपाती बिपाती करपाचें आनी कंडिशन ना केंसाचें हालत बी पळय वा आपल्यान न्हीद येत खंय. आनी आमगेले बुट्टा जे आसा सकाळीं भायर बुट्टा जे आसा पळय ते रेडी जाता. हांव पयशे घेवन बसलां हांगासर. सो पावसाक खावंकूच नाशिल्लें न्ही म्हणून घेवया म्हटलें. रेडी करता तो लिंबू लायता लिंबू. आनी हांगासर लिंबू लायता आनी हो सामको स्टेरिंगाचे बँड जावन पळयता बस करून लिंबू लायता. बेस्ट. तू काय रिव्ह्यू थोडी ना दिव म्हणला. सवय जाल तेका आतां. बरें आसा. सामको मिर्च मसाला लिंबू लगा की हांवें खालोच ना. हांगा अर्द जालो. टायम न्ही आतां जाल्यार 7:30 सुमार आनी आमी उदो 7 सुमार पावल्ली. 7च्याहून पयलीं अशी. तर येवन देवाक वात बीत लायली तें सगळें केलें. तोंडार काळोख पडटा पळय सगळ्यो लायट्यो पेटोवच्यो पडटा. सो आतां जेवणाचें बी व्हडलेशें कांय ना. जशें की तुमकां उदळच सांगलें पळय. मान रोस बी दिला आनी येता आसतना हांवें पाव हाडल्या. तर तें आसा आनी थोड्या वेळान जेवपाचें. आनी आयज न्ही म्हाजी तकली अशी दुखपाक लागली. सकाळ सकाळ फुडें न्हांवून ट्रॅवलिंग बी केलें की तुमकां खबरूच आसा न्ही तकली बी जड जावन येता तशी जाली. आनी ह्या दिसांनी खूब दीस जालें ट्रॅवलिंग जालां. आतां 1-2 दीस हांवें चिंतलां खंयच भायर सरप ना म्हणून. तर आतां जें कितें घरांतलें काम आसा बारीक बारीकशें तें सगळें करून घेवपाचें. आनीक जेवपाचें आनी न्हिदपाचें आनी कांयच ना. आजून बॅगाक सुद्दां हात बॅगान साडी बिडी तशीच आसा. उदून न्हेसलेलें पळय न्ही तें ओटी भरपाक गेलें तेन्ना भिजलें मातशें. सो ती ओली जाल्या ती आतां काडून फाल्यां धुवपाक बिवपाक जाय. तें सगळें काम आसा. तें सगळें बॅगांतलें बिगांतलें काडून जाग्याच्या जाग्यार दवरिता. तेच्या पयलीं म्हटलें याद जालें आसतना व्हिडियो जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. एक कितें कामाक लागलें कितें सगळें तशेंच उरता तेका लागून पयलीं म्हटलें व्हिडियो एंड करया. तर हाचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्याक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तुमी मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. वा असं बसला हांगासर. कपडे सुकपाक घातलेले आसा. सुकल्यार काडपाक जाय.